160. Solo apoios que la alta torre lagi sorda Balcavado saiu sola alta torre portura yenda força vaga maula adatori fulgur kena malboina chir pato kela adatori mafi magda pato ave kela bukos mornau ata magda pato moshi bintor rigla atka duko ata dorta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बामणीनो आमी पिराचीत काळांत आसा आणि आमचे ए बायग्योंत आंतोनीक भेटयल्ले फिरगोजेन आमच्या कोंफरात भावांनी हो देखावो दवरला. जेजू जेत्सेमनी मोड्यांत मागणें करता. वर्साच्या वर्साक हे जायते देखावे आयताराच्या आयताराक आमच्या दोळ्या मुखार पडटात. तातूंतलो पयलो देखावो आमकां उगडास करता. जेजून मागणें केलें आनी आमच्या जिवितांत मागण्यांची गरज आनी अदीक करून ह्या पिराचीत काळांत अदीक मागणें करून आमी देवा लागीं संबंद घडोवंक हे म्हत्वाचें असो आज देखावो आमकां उगडास करता. बरोबर दुसरे वाटेन कुर्सार किडायलोल्या जेजूची माज आसा ती आमकां उगडास करता. हें वरोस उत्सवीक वरोस देव हे इगोर्जेन ह्या उत्सवीक वर्सा सुमयार आमकां जायतीं भांडारां दिता. कुरपेची भांडारां आनी ते पासत आयचो दीस हो फोडादीक दीस जावंक आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागून ह्या दिनवास्तेंच्या बलिदानांत बरे भशेन वांटो घेवया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरेन सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krishna
प्रार्थुया देवाक दिन वासून ह्या मिसाचे ते सॉम भेटयता लॉरेन्स दा कोस्ता ताचे बसत करीत भाशेन मागुया. आमच्यो हेर गरजो जायत्यो आसात ज्यो तुमी घेवन आयल्यात त्यो आमी ह्या वेळार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारुया. सगल्यांक जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहा, जांकां हार्ट एटॅक आयल्यात, जांकां बायपास केल्लो आसा, जे हॉस्पिटलांत कॉरोनरी केअर युनिट हातून आसात तांचे बसत मागुया. थोड्यांक स्ट्रोक्स आयल्यात आनी स्ट्रोक जावन येवन घरा जखमी जाल्ले आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचो उगडास करुया. जायत्या जाणांक कातीची दुयेंसां आहात, वेगवेगळे तरेची, ती स्ट्रेसाक लागून जातात. सगल्या कातीचे दुयेंस सोंसतल्या बसत मागुया. जायत्या जाणांक कॅन्सर जाला आनी वेगळे तरेचे ट्युमर्स जाल्यात, तरणाट्यांक आनी जाणट्यांक. आनी खेरीत भाशेन ब्लड कॅन्सर जाल्लो आसा, तांचो सगल्यांचो उगडास करुया. थोड्यांक आल्सर जाल्ले आहात, एसिडिटी आहा आनी जिरोण जायना, तांचो उगडास करुया. थोड्यांक आर्थरायटीस जाल्या आनी रेवमाटिजम जाला, तांचोय उगडास करता. जायते जाणांक डायबिटीज जाल्या आनी डायबिटीजीक लागून जायते सोंसतात, अदी करून तांकां किडनीचे प्रॉब्लेम, डायलिसीस आहा. थोड्यांक लिवर सिरोसीस आहा. थोड्यांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता. जायते जाणांक ब्रोंकायटीस आनी लंग्स प्रॉब्लेम आहात. जायते जाणांक थायरॉयड आहा आनी वेगवेगळी ENT प्रॉब्लेम्स आहात. जायते जाणांक अपसोयेक जाल्यात, अपसोयेक जावन जखमी जाल्ले आहात घरा लागीं, तांचो उगडास करुया. जायते जाण हांगा येतात भुरग्याचे देण्या पासत मागूंक. बायगोन तातून वांसत्या ओस्तोऱ्यांक आस्कारी भुरगें दिवपाचो, तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण नोकरी सोदूंक येतात, तांचो उगडास करुया. जायतीं जाण जिविताचो सांगाती सोदूंक येतात, तांचे पासत मागुया. जायतीं आपल्या भाटां बेसाचो प्रोश घेवन येतात. जायतीं आपल्यो सांडलेल्यो वस्तू मागूंक आयल्यात, तांचो उगडास करुया. जायते जाणांचे मेडिकल जायना, पासार जायनात, तांचो उगडास करुया. आमचीं भुरगीं जी ह्या दिसांनी एग्जामीक जबाब दितात, तांचो उगडास करुया. जायतीं भुरगीं तांकां वेगवेगळे तरेचे प्रॉब्लेम आहात. थोड्यां कडेन उलोवंक जायना, हांगा येतात बायकोन आंतोनी कडेन मागूंक तांची जीब सोडय म्हणून. जायते जाणांक डावन सिंड्रोम जाला, जायते जाणांक ऑटिझम जाला, जायतीं भुरगीं डिप्रेशनान गेल्यात, हांचो सगल्यांचो उगडास करुया. आनी आमच्यो जोणेकल्याच्यो गरजो हे वेळार बायगोन आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार मांडुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसल्यांचो ती आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून आमी ताच्यो वाटो शिकू आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां फावो जावं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव, तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मोलबातान पडटा आनी बेश्टें परतून चडना, बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक,
जमीन शिंपता आनी सुफोल करता आनी किल्लायता तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सोदता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना बोगोर म्हजी खुशी पालता आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयता देवाचें उतर हें आमचो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता सगळीं म्हणुया आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात एका ताल्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव आशेवन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता ताच्या दोळे लावून रावात तुमी संतोशान मुरगोटावल्यात तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा प्रितमे वयलो ताचो उगडास नाश करता सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता जांचे कालीस दुखवलां खोतवलां ताचे सोरशीं सर्वेस्पर आसास जांचें मन कोलवलता वलवलता ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया Wakaniduka Krista, Raisasnik Moimisha, Wakaniduka Krista, Amen. उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता Wakaniduka Krista, Raisasnik Moimisha, Wakaniduka Krista, Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सोमया एकदां जेजून म्हणलें तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोड करूं नाकात उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो सर्गींचो बाप जाणो देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. खऱ्यांनीच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी तुमकां बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बांबडीनो मागणें कितें मागणें कशें करूंक जाय आनी मागण्यांचो सार कितें हाचे वयर जेजू आमकां शिकोवन दिता आनी शिकोवन पवित्र सभेन मुद्दम ह्या पिराचीत काळान घाल्या. कित्याक पिराचीत काळाचे 3 गूण म्हणल्यार मागणें करप, उपास करप आनी गरिबांक दान दिवप. हे 3 गूण ह्या काळाचे. आनी तातूंतलो मुख्य गूण म्हळ्यार मागणें करप. मागणें तुमी म्हणटले आमी कोत्ता पूण ह्या काळांत ओगळें मागणें करप, अदीक मागणें करप. आनी मागण्यांतल्यान कितें घडटा तें जेजू बरे भाशेन सांगता. मागण्यांतल्यान आमचे मदें आनी आमच्या देवा मदें खोल संबंद वाडटा. हे जावन आसा पयली वस्त मागण्यांत संबंद वाडप. दोतोनीचें नवें पुस्तक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता निमाण्या बागान 4 बाग आहात ताका. निमाण्या बाग मागण्यांचो बाग आनी वाक्को बाग आमच्या बापाचेर धरून मांडला. आनी तुवें अशें म्हणटा मागणें म्हळ्यार देव तुका आपल्या काळजांत ओतता आनी तो तुज्या काळजांत येता. हाच्याहून व्हडलें डेफिनेशन मागण्यांक ना. देव तुका तुज्या आपल्या काळजांत ओतता आनी तो तुज्या काळजांत येता. हो इतलो संबंद गोठ आनी भितरलो की हाच्याहून व्हडलो संबंद ना. हें मागणें. आनी ते पासत हें तर मागणें जाचे उद्देशीन देव आमच्या काळजांत भितर सोदता आनी आमकां आमी आसात तशीं आपल्या काळजांत ओतता जाल्यार हो गोठ बांदपास आनी एकवट आमचे मदें आनी देवा मदें घडून येता. हें एक मिलाग कशी. हें तर मागणें जाल्यार आमी तें मागणें सारकें करूंक भोंवतले. देवा मदें आनी आमचे मदें हो संबंद आहा तो सांबाळूंक भोंवतले. आमी चिंता मागणें म्हळ्यार हांवें जाय तें उलयलें बोड केलो. जेजू म्हणटा दुसरो लोक विदेशी लोक जांकां देव धर्म ना तो तशें कोत्ता. बगोर मागणें बोड कोत्ता. थोडो लोक देवाक उठायता तूं न्हिदलाय जाल्यार उठ हांव मागणें कोत्ता. असलें आमच्या धर्मांत ना. आमच्या धर्मांत देव सगळें जाणा. देवाक उठावपाची गरज ना. देव न्हिदलोलो ना हो देव हॉलिडेयांक वचूंक ना. हो देव पासयेक वचूंक ना. तो म्हणटा हांव जाणा तूं कितें मागूंक सोदताय म्हजे कडेन तितलेच न्हू तुज्यो गरजो तूं मागता तेन्ना तुजी ती गरज जाल्यार ती गरज तुजी मुख्य जाल्यार तो जाणा. तुवें मागचे आदींच तो जाणा अशें जेजू आमकां म्हणटा. ते पासत तो तुजो बाप. बापूय आपल्या भुरग्याची वागणूक जाणा आनी चाल जाणा. भुरगें कितें येवंक चिता, भुरगें कितें करूंक सोदता, भुरगें कितें आवड येता बापूय जाणा. कित्याक बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें हो खोल संबंद आहा. ह्या संबंदाची जेजू खबर करून आमकां उगडास करता.
आनी हो तो सार मागड्यांचो संबंद आनी मागड्यांची पद्दत बोवाड न्हय. मागड्यांची पद्दत सारकी सवकासायेन केल्ली पद्दत. मागड्यांची पद्दत ल्हानविकायेची पद्दत. आमी ल्हान आनी लीन जाता येद्या व्हडल्या पदवेदार देवा मुखार. लीनपणी आनी ल्हानपणी आमी येता जाल्यार तो जाणा आमी कितलीं खालती जावन ताचे मुखार येता. तेंच पुरो, खालतेपणूच पुरो. आमचे देव मंदिरांत येवपूच पुरो. उरलोलें सगलें तो जाणा. देवाचो बोवाळ करपाची गरज ना. जायत्या झोम्यांनी बोवाळ करून मागणें कोत्तात. देव बेरो जाल्ल्या भाशेन. देव बेरो जावंक ना. देवा जेजू आयज सरळ सांगता ही पद्दत आमच्या मागणे. पयलें आमचें काळीज मन साफ आसूंक जाय. ह्या काळजान तर तो येतलो जाल्यार हें काळीज साफ आसूंक जाय. आनी हें साफ जाल्लें काळीज घेवन आपल्या काळजान भितर काडटलो. हो तो सार मागड्यांचो. आनी ह्या सारान ताका सगळी जाणीव आहा. आमी कितें सांगूंक जाय म्हणना. आमी येवचे आदींच तो जाणा आमी येतले म्हूण. अमकी आमच्यो मागण्यो आहा, तुमच्यो आमच्यो गरजो आहात ताका खबर आहा. नाजाल्यार तो देव जावपाचो न्हय. तो देव देखूनच ताका खबर आहा. पूण तो देव म्हूण पयस रावना. देवून येता आमचे मदें. आनी होय सार, ह्या संबंदाचो सार म्हळ्यार देव वयर स्वर्गार आहा आनी आमी संवसारांत आसवना. तो आमचो बापूय जशें आमच्या बापाचे मागणे आमकां शिकयता. आनी ते पासत मागणें आमी कोत्ता तेन्ना आमकां दिसता बोवाड करून करपाचें, ताका आयकूंक येवपाचें ना. पूण आमकां दिसता मागणें म्हळ्यार आमी सांगता तें. इतलेंच न्हय, मागणें दोनूय वाटेन आमी ताका सांगूंक सोदता तें. आनी तो कितें आमकां सांगूंक सोदता तें अदीक गरजेचें मागण्यांत. जेत्सिमानी मोड्यांत हो देखावो आमी पळयता तो. जेजू आपले मागणें बापा मुखार घालता आनी ताचें मागणें म्हळ्यार म्हाका हें पात्र कोश्टांचें नाका पिवंक नाका. 3 फावटी मागता. पूण मागीर ओगी रावता आनी आपलो बाप कितें सांगता तें आयकता. हें गरजेचें मागण्यांत. देव कितें म्हाका सांगता त्या वेळार आनी ते गोतींत हें म्हत्वाचें. आनी मागीर सवकास जालें म्हणटच जेजू म्हणटा बापा ही म्हजी खुशी, पूण तुजी खुशी करूंक हांव फुडें येता. हें तें मागण्यांचो जबाब हो. आमी सांगलें आनी आमच्या मना प्रमाणें तें ना, आमच्या मना प्रमाणें आहा, देवाच्या मना प्रमाणें ना जाल्यार तोच देव आमकां उगडटा आमचें काळीज आनी आपूण कितें सांगता तें करूंक आमचें कानूच न्हय आमचें काळीज उगडटा. हें तें नीज मागणें, स्वताचें मागणें, आडयेचें न्हय. जेजू सांगता तें सगळें आडयेची मागणी. आमी आडयेची मागणी करिना, आमी नीज स्वताचे मागणें करता. आनी ह्या काळांत पिराचीत काळांत हे आमचे इगोर्जेन हो देखावो आमकां उगडास करता. 40 आनी 6 दीस आसात. 40च न्हय ते 40 दीस आनी 6 दीस 6 आयतार आहात. तो आयतार खुशालकायेचो दीस, तो दुखाचो दीस न्हय. हे 40 दीस आमी मागणें अदीक करूंक आमकां पळयता. तर हो देखावो मागीर आमकां त्या देखाव्याचेर ओडून वता. हो देखावो सांगता बापा तुजी खुशी कोता. ताची खुशी म्हळ्यार कुर्सार मरप. हांगातावन हें लिंक आहा, हें कनेक्शन संबंद आहा. मागण्या उदेशी कुर्सार मरूंक देवाची खुशी करूंक. उदीक करून ह्या उत्सवीक वर्सांत पोत्तून कुर्सार किडायलोलो जेजू आमकां उगडास कोत्ता. उत्सवीक वर्सांत म्हजी बरेपणां घे, तुजें जिवीत बदल, म्हजी खुशी, म्हज्या बापाची खुशी कर, पुरो इतलेंच. आनी हांव जाणा तुज्यो गरजो तुवें मागचे आदीं हांव तुका त्यो फावो कोत्तलो. असल्या मनान आमी ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना तोच जेजू हांगा येतलो. आमी मागण्यांची मनशां जावंक आनी आमच्या मागण्यांचो सार आनी मागण्यांची पद्दत जाणा जावंक आनी मागणें कशें करूंक जाय तें जाणा जावंक आमचे भितर येवन आमकां आदार दितलो. आमचें काळीज उक्तें करुया आनी ताका घेवन
मागड्यांची मनशां जावन ताच्या बापाची खुशी करतली मनशां जावंक आनी बरें आमच्या जिवितांत करतली मनशां जावंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावन आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा मर्याद उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेचो बावार थीर करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी आमच्या जिवितांत ताळण्यो येता तेन्ना मागण्या उदेशी देवाक उलो मारूंक आनी ताळणेंतले वाटाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. लॉरेन्स द कॉस्ता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाचे इतेसां भेटयलां. तर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन दोनया देवान ताचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर आनी बैगोंद आंतोनीची देख आमच्या जिवितांत घेवन तुजी खुशी करतली मनशां आमकां कर म्हूण तुजे कडेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C43 पेज 46. भयणीनो आनी बाबानो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे भोवी चवेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कोणवळ्या देवा आदल्या मनशाचो भस्म करून
बायग्योंत आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका मान दितना फावो त्या मोनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही आमची मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान घालता ती स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुरविश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवीधर आनी सासनांच्या देवा सोर काडे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ओ समोरमूक तुजे पवित सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच न्हू पवीत तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंदळी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. Bavartazo good porgo tuya. Sonia Jesu mio dokatao. Ani ekansitle pieta. Itle modi durvoi bavani so. Ami kuche बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांच्या आयचे दिसा एवेदी भोंवतणी हांगासर जमा जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागियोन जुजे बागियोन आर्कांज मिगेल बागियोन दोर्नदूत आसिजीचो बागियोन फ्रांसीस बायगोंत आंतोन आमचो आस्कारी बायगोंत झेवाज आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनोर जिवंतपणांचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभणीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजी इश्टागती दोतोरलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून धीर घेवन मी सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशानत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47
उभी राहूया, प्रार्थूया.
सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता. बायगियोंत आंतोनी वरी सगळ्या वस्तूं परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप आमच्या ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्काराचें बोड आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमकां अपील करूंक सोदता. आमचें म्युजियम आमी सुरू केलां, पूण जायतो वावर आहा आनी जायत्या दुडवांची गरज आहा. आमी जायते लाख मोडल्यात, पूण आमचे कडेन म्युजियमांक आनी तितले पयशे उरोंक नात. ते कोणूय कोणूय लोक इगोर्जेक दिता आनी इगोर्जेंतले आमी जबरशे मोडिना, ते आमी सेपरात कोत्ता तो दिसपीस. तुमी कोणूय कितें दिवंक सोदता म्युजियमाक स्पेशल रिसीट बूक केल्लो आहा आमच्या ऑफिसान. तुमी कितें दिवंक सोदता जाल्यार फॉर द म्युजियम तुमी थंय वचून दिवचें. हें हांव तुमचें हांव केन्नाच मागिना, पूण गरज आहा देखून मागता. तुमकां तरी दिसता ह्या कोरेजमांच्या दिसांनी कितेंय तुमी दिवचें, देवाक काडून दिवचें, तें तुमी ऑफिसान दिवचें आनी सांगचें हें म्युजियमाक म्हूण सांगचें. कित्याक इगोर्जेचे फाब्रिकाक वेतात दुडू, ते भायर म्युजियमाक आमी वेगळो फांड कसो कोत्ता तो दिसपेस सगलो म्युजियमाक. आमचो क्युरेटर येवन गेला, 2-3 पासोय मारल्यात आनी ते सगळे थाऱ्याक घालता. मातशे वेळ वेतलो. आमचे आर्टिफॅक्ट्स जायते जाल्यात जे खंय खंय सावन हांवें ते एकठांय केल्यात, ते सुबेज जाल्यात. ते पासत साक्रिस्ती हांव म्युजियम कोत्ता, हांगाच करूंक केल्लें, पूण वस्तू चड जाल्या देखून तुयी कोत्ता आनी आनीकूय बारीक बारीक जायतो दिसपेज आहा. ते पासत कितें हांव तुमचे कडेन मागतलो आसलो ह्या कोरेजमाच्या दिसांनी वदी करून तुमी कितेंय सांबाळलां गांठीक मारून तें तुमी दितात जाल्यार ह्या बायगियोंत आंतोनीच्या लिली म्युजियमाक तुमी. हें म्युजियम कित्याक गरजेचें? हें आमची गज श्रायन जावंक एक येवजण आहा. हांवें आमच्या कार्दियाल पात्र्यार्काक सांगलां आनी तोय कुशाल आहा, पूण जूंय जूंय श्रायन आहात थंय म्युजियम आसतात. आख्ख्या संवसाराक हांव कितलेच श्रायनांनी भोंवन आयलां, कित्याक हांव चडसो कन्फेसर कसो आसलो 3 श्रायनांनी. हांव हॉलिडेयान दिसभर कुमसारां आयकतालां श्रायनांनी आनी थंय सदांच म्युजियम आहात. तेवूय हांवें चिंतलें हांगाय हें श्रायन जातलें जाल्यार म्युजियमाची गरज आसा. आनी म्युजियम कित्याक तें आमच्या आदल्यांनी जो भावार्थ आमकां दिला त्या भावार्थाची परगोटणी करूंक आनी आमच्या भुरग्यांक कधी करून दाखोवंक आदी कशे भाशेन वस्तू आहलेल्यो आनी भावार्थान आमकां त्यो वस्तू कश्यो मेळ्ळ्यो आनी त्यो आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरल्यात ताचे वयर भावार्थाचें तें सगळें. ह्या पासत तुमचे कडेन हांव मागतां मागूंक आनी हें बरे भशेन काम जावं. सिस्टर सेंड्रा आनी फादर दानम ते कावन्सिलींग आहात. हांव फादर हायसिंत आजून पावोंक ना दिसता म्हाका, तो ना नाजाल्यार तो कुमेन्या वांटूंक येता. तर तुमकां सोमेस्तां दिनवासतां देवाचें आशिर्वचनां तुमचेर पडूं म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली वीजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा,
नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौरून दिता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निबार. तुजे वेगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें वैगोत आंतोनी फुड्यान घाल. ओर चोरयांच्या बायग्योंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. Doria de que